What is the significance of this month? सारखे उलयले दोतोर. जसं नोव्हेंबर म्हयनो आयला, नोव्हेंबर मंथ इज कन्सिडर्ड एज इज टेकन एज अ डायबेटीक अवेअरनेस मंथ, डायबेटीक जागृतायेचो म्हयनो. सो ह्या म्हयन्यान आमी डायबेटीक रेटिनोपॅथी हें कितें तें उलोवपाचें सामकें गरजेचें. डायबेटीक रेटिनोपॅथी म्हळ्यार कितें, सोंप्या उतरांनी सांगता म्हळ्यार डायबिटीज म्हळ्यार साकर वाडटा पेशंटाच्या रगतान. ओके. आनी रेटिनोपॅथी म्हळ्यार दोळ्याचो जो पड्डो आसता ताका आमी रेटिना म्हणटा. ओके. सो दोळ्याच्या पड्ड्यान जो रोग जाता साकर वाडल्या कारणाक ताका आमी डायबेटीक रेटिनोपॅथी म्हणटा. ओके. सो दॅट इज एज सिंपल दॅट आय कॅन पुट इट अप. ओके. वाय इज इट इम्पॉर्टंट? आतां कित्याक गरजेची आमी डायबेटीक रेटिनोपॅथी उलोवपाची? इंडिया, भारत देश डायबेटीक कॅपिटल वर्ल्डाचो जावन येता. ओके. सिन्स इट इज बिकम द डायबेटीक कॅपिटल, जितले डायबिटीजाचे केसीस आमकां इंडियेन गावता तितले तो प्रमाण खुपूच वाडला. खुपूच वाडला कारणाक डायबेटीक रेटिनोपॅथीचे केसीस खुपूच वाडला. करेक्ट. ओके. सो हाच्या कारणाक जे डायबिटीज रिलेटेड ब्लायंडनस आसा तेंय पण वाडून गेला. ओके. सो डायबिटीजान दोनी दोळ्यांनी कुड्डेपण येता. ओके. सो ताच्या खातीर आमकां डायबिटीक रेटिनोपॅथीच्या बद्दल उलोवपाचें सामकें गरजेचें.